पणजे बाबूश बीजेपी युतीत धुसफूस 48 वरां भितर पणजे महानगरपालिकेच्या कमिशनराची बदली करिना जाल्यार सीसीपी भायर आंदोलनाची शिटकावणी महापौरानच दिल्या। आदलो पणजेचो आमदार सिद्धार्थ कुंकळयेकार सीसीपीचेर आरोप करता खरे, मात ताणें पणजे खातीर कितें केलां तें सांगचें म्हण महापौराची चॅलेंज। जीएसआयडीची खंय कामां धड न्हय। सिद्धार्थ म्हणटा महापालिका 11 कोटी घेवन बसल्या। आता सिद्धार्थान आमचे म्युनिसिपल सीसीपीचेर एलिगेशन केलां की 11 कोटी मनपा कडेन आसा आनी हे पॉट रोल्स जे रस्त्यार पडल्या ते आमी कांय करना। आता पॉट रोल्स जे रस्त्यार पडल्या 11 कोटी तो म्हणटा पळय तितूनचे 80% जे आमी आता सपोज रोड कटींग करता आमचे PWD मागीर रिलायन्स धर आनीक कोण धर तितून 80% सुमार ते गार्बेजाक हे जाता। तशेंच सॅलरीचे सॅलरी आसा स्टाफांची मागीर आनीक डोर टू डोर कलेक्शन आहा तांचें कितें हें आसता। म्हाका आतां 11 कोटी म्हणटा सिद्धार्थाक फक्त कोटयांचीच स्वप्नां पडटा। कोटी शिवाय ताका आनी कांयच उलोवपाक जायना। जीएसआयडीसीन जी कामां करता सगळी थर्ड क्लास क्वॉलिटी काम। बालभवना कडेन जे कामां केल्लीं परत थंय फ्लडिंग जाता, परत थंय फ्लडिंग। आतां परत आमी म्युनिसिपालिटीन थंय कामां घेतलेलीं आसा आनी आयज काल तें चालू केल्लें आसा तें काम। तशेंच आतां आमचे बायंगिणी प्लांट जो आमी 1 वर्स जालें आतां हेजे कडेन हँडओवर केलां तेजोय अजून कांय स्टेटस ना। कमिशनर वो भायलो आसा तेका हांगाचें पणजेचें कांयच खबर ना आनी सिद्धार्थाक सुद्दां आमी तेन्ना मेळिल्ले की आमकां लोकल कोण कमिशनर आसा तेका हांगा हाडचो म्हणून। आमकां कोणीय हाड, संजिताक हाड नाल्यार आनीक कोण आसलो लोकल जो कोण पणजेचें सगळें जाणा आसा तेका हाडचो म्हणून। जर हे पॉट होल्स आनी रस्त्यार जे इतले खड्डे पडल्या जे 48 अवर्सा भितर जर जायना जाल्यार आमी सगळे जाण सकयल सीसीपीच्या दारान हंगर स्ट्रायकाक बसतले। अशी परिस्थिती हांगा आमची मेयराची आसा। मेयराक तो कसल्याच हेतून कॉन्फिडन्सान घेना। मीटिंग आज येदी व्हडली फेरी पणजेन भरता। मीटिंग जाल्यार 7 तारखेक आनी ऑर्डर इश्यू केल्या 31 तारखेक लास्ट म्हयन्याच्या। पळय सीएमाचो हांगा प्रश्नच येना। कित्याक येना? तूं सीएम नाशिल्ल्या कारणान ते सगळे आमचे सिद्धार्थ एक्स-एमएलए सिद्धार्थ हँडल करतालो। ताजे कडेन आमी इश्यू मांडिल्लो। हे बरें चलचे पळय आयएस ऑफिसर हाडून बसयलो। पूण आसा त्या बरोबर वर्स जालें कितें सुदारणा जाली? आयएस ऑफिसर सामके रस्ते चकाचक जाले, फुटपाथी चकाचक जाल्यो, ड्रेन दिला सगळ्यो सारक्यो जाल्यो, मार्केट बुडपाचें मार्केट बुडलेंच। आमी सिद्धार्थाक विचारले तो म्हणटा महापालिका 11 कोटी घेवन बसल्यात। शारान नितळसाण दवरपाची जबाबदारी महापालिकेची, तरी पूण PWD खंय रस्त्याची कामां सांगल्यात। म्हाका दिसता आयज जी प्रेस कॉन्फरन्स थोड्या मनशांनी एड्रेस केल्या ती अत्यंत कन्फ्यूज स्टेट ऑफ मायंडाक आसा। कॉन्ट्रॅक्टर सारके करना, अकावंटंट म्हणटा कमिशनर सारके सहकार्य दिना, स्वताचेरच एक्यूज करून आपलेच प्रेस कॉन्फरन्स दिवप म्हणजे एक बालिश वक्तव्य। 80% टॅक्स आयज कलेक्ट जायना, खंय तरी सीसीपीचो रेव्हेन्यूज येना। सीसीपीन स्वता आपल्या भितर पळोवपाक जाय की खंय कितें चुकता आनी मागीर दुसऱ्यांचेर बोट दाखोवचें। खंय तरी जेन्ना अवैधरित्या करणारे जे सोर्सीस बंद जाता आनी खंय तरी सिस्टम येवपाक लागता तेन्ना खंय तरी अशें चाळोवपाक मातशें तांकां जाता एक एकदां। आय कॅन अंडरस्टँड देयर स्टेट। कमिशनर म्हणटा ताका पडून गेल्ले ना, तो कायद्यान काम करता। There was no delay in floating the tender. Okay, as soon as this matter was brought before the corporation, we studied it. I have a report of all the pots hole that we have in the city, and after that, tender was floated. As soon as rains subside. I'm a government servant. I work as per government orders, and I work as per acts and rules. We have CCP Act, and we have certain bylaws. So I'm governed with those acts and rules. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे आनी ओंकार फळारी। पोस्टाच्या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेचे दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन उक्तावण केले। गोंयांत पणजे आनी मडगांवां इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या 2 मुखेल ब्रांचीचें उक्तावण जालें। राज्यपाल मृदुला सिन्हा, खासदार विनय तेंडुलकार आनी नरेंद्र सावयकारान गोंयच्या ब्रांचींचें उक्तावण केलें। कांदोळे ब्रांच सुरू केल्या।
twin benefit of having a आज ATM सरी खंयच्यानी आमी पैसे ट्रान्सफर करूंक शकतात, खंयच्याय बँकेन घालूंक शकतात. तशीच ही पोस्टल सेवा आज सगळे दारापर्यंत पावतली. ते सगळे जनतेक फायदो जातलो आणि तुम्ही सगळे घेतले अशें मागता. आप जो प्रधानमंत्री बोलेंगे तो ये उनसे सबसे ज्यादा उनसे ही अपेक्षाएं होंगी, बहुत उनसे आशाएं होंगी इसको सफल कराने का. ये सफल हो, सचमुच जो जरूरतमंद है उनके पास जाए तो बहुत बड़ा माध्यम ये होंगे. जो पोस्ट ऑफिस में जो बैठेंगे उनकी भी भूमिका कम नहीं होगी, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका डाकिया, और डाकिया तो पहले से बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है. इसलिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यही उद्देश्य है. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मतलब पेमेंट बैंक है. ये कोई डिपॉजिट के लिए मतलब डिपॉजिट नहीं करते, इसका लिमिटेशन है. 1 लाख ही लोग डिपॉजिट कर सकते. ये सर्विस एक्चुअली इट इज मीन फॉर सर्विसेज. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इज मीन फॉर सर्विसेज. सो थिंग्स आर चेंजिंग. आणि जेन्ना आमी म्हणटा थिंग्स आर चेंजिंग, इट इज फॉर द आमचे फ्युचर जनरेशनान जे आमचे यूथ आहा तेंकां ही सुविधा एकदम बरी आहा. आणि म्हणून अशा क्षेत्रांत बँकेच्या क्षेत्रांत बँकिंग क्षेत्रांत जेन्ना बँकावेलो विश्वास लोकांचो मातसो हालपाक लागला, अशा वेळार पोस्ट ऑफिसीस आर स्टेपिंग इन टू द बँकिंग सेक्टर. अत्यंत बरी गजाल आसा. फक्त म्हाका दिसता ताणें सांगला त्या भशेन डिपॉझिट्स फक्त 1 लाखच करपाक जाता. आज त्या गांवा भितर जेन्ना हो पोस्टमॅन ते पयशे घेवन जेन्ना तो वतलो किंवा एखाद्रे ज्या डिजिटल माध्यमांतल्यान आमी आमचे अकाउंट ओपन करपाचो आमी अकाउंट ओपन करतले, तेन्ना त्या सामान्य मनशाच्या तोंडा वयले जे आमकां एक हांसो जो आसा, समाधान जे आसा, ते तुमी आमी आमच्या दोळ्या मुखार हाडत जाल्यार निश्चितपणान तुमकां आमकां सगळ्यांक अभिमान जातलो. गोंयच्या मतदार वळेरेंत नवे मतदार नोंद करपाक गोंयचे इलेक्शन कमिशनान शेनवारा सुरवात केली. ही ड्रायव्ह 1 सप्टेंबर ते 31 ऑक्टोबर मेरेन चलपाची. ह्या वर्सा 40 ते 45 हजार नव्या मतदारांची भर पडपाचो अदमास. नव्या मतदारांबरोबर वळेरेंत बाकीच्यो दुरुस्त्यो वेंचणूक आयोग करतलो. 2019 लोकसभेक मतदार वळेऱ्यो अप टू डेट करपाची मोहीम. आयच्यान नवे मतदार यादीन नांवां घालपाचे प्रोग्राम सुरवात जाता. 1 सप्टेंबर ते 31 ऑक्टोबर पर्यंत हो प्रोग्राम चलतलो. आमच्या हाजे प्रमाणे सादारण 40 ते 45 हजार नवे वोटर्स आमच्या हातून येवंक जाय. हो जो प्रोसेस आसा हातून सगळे तरेचे येतले. नवीन जे मतदार आसा तांची नांवां भितर येतली. जुने जे मतदार एक्सपायर्ड किंवा शिफ्टेड किंवा जे हांगसर रावनात किंवा ज्यांचे वेरेबॉट्स खबर ना अशे सगळ्यांचे डिलिशन जातले. ताजेच बरोबर नवीन जे दुसरे कडल्यान खंयच्यान आयिल्ले आसा, आतां दुसऱ्या गांवांतल्यान येवन हांगसर रावतात तांची नांवां इन्क्लुजन जातली. ते इन्क्लुजनान 2 तरेचे आसा. एक दुसऱ्या स्टेटींतल्यान हांगसर येवन राविल्ले आसतले किंवा ह्या स्टेटींतल्याच एका मतदारसंघांतल्यान दुसऱ्या मतदारसंघात गेल्ले आसतले किंवा त्याच मतदारसंघान एका गांवांतल्यान किंवा एका वाड्यावयल्यान किंवा एका पार्टांतल्यान दुसऱ्या पार्टान गेल्ले. अशा सगळ्यांची ही नांवां हातून येतली. आणि हाजे फुडें आतां मार्च 2019 म्हणजे हे 2019 हे आमचे इलेक्शन इयर आशिल्ल्या कारणान ह्या फावटी इलेक्शन रोल म्हणटा तो परफेक्ट जावचो ह्या खातीर आमी काळजी घेतली. That way, the system is empowering the citizens to decide, to ensure, because once you enter the correct nomenclature, names, your address, same thing will come out in the form of photo electoral roll and voter ID card. My earnest appeal to everyone is help us in helping serving you better and ensure that Goa should be the first state to cross. I would say my target is among the educational institutions more than 95% online forms, particularly new voters, those who are attaining 18 years of age. And from the citizens of Goa, Goa is most literate, and I would say in the eyes of Commission, Goa stands very high in terms of our performance, in terms of our, you can see that we got such a tiny state. We were having elections along with UP, Uttarakhand, Punjab, and still the Commission thought that our work was so good that they had given 4 national awards. So that way, Election Commission expect us to perform much better than what we are doing. And it's a big challenge for all of us.
घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.